महिला आरक्षण विधेयक महत्वाचे पण योग्य प्रक्रिया पाळपाक जाय अशें महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलप उलयल्या। भौशीक सल्लो घेवपाचो उलो मारला। पयली जनगणना करची, उपरांत डिलिमिटेशन करचे अशें तिणें मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। डिबेट ना की बाबा ह्यो बिल पास करूंक जायना आनी आमकां तो नाका अशें ना, तुमकां पयलींच ते क्लियरली सांगता। सो आयज टॉपिक जो आसा तो डिलिमिटेशनाचेर। सडनली अशें सरकारान कित्याक डिसायड केलें की सेन्सस जावचें न्हू। आता डिलिमिटेशन कितें? डिलिमिटेशन म्हणजे प्रोसेस जितून एक बाउंड्रीज डिसायड जाता। ह्या विधानसभाची हांगसून हांगापर्यंत बाउंड्री आसतली, दुसऱ्या लोकसभेची हांगसून हांगापर्यंत बाउंड्री आसतली। अशें जेन्ना डिसिजन जाता ते सेन्ससाचेर जाता। फाटलो सेन्सस 2011 जाल्लेलो, जेन्ना तो काँग्रेस पक्षान घडोवन हाडलेलो। आता करंट सेन्सस घडून नासतना सुरवात केल्ली आसा सेन्सस करपाक। तेंचे सेन्सस करण्याचे डिलिमिटेशनचे जे कमिशनर आसा तेंच्यांनीच सांगला की डिजिटल सेन्सस केला आणि 2027 पर्यंत तो कंप्लीट जातलो जानेवारी। तर अशें आसतना 2027 सेन्सस कंप्लीट जालो काय डिलिमिटेशन करपाचे ते डिस्कशनाक आणि डिबेटाक एक वर्षभर दवरपाचे आणि तशें ते बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आणि इम्प्लिमेंट जावंक जाय। पण आता सडनली हे सगळे जाला आणि घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर। दुसरो एजेंडा भाजप पक्षाचो नासता। तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिझर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जे त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना। आता तुम्ही पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभा। एज पर दॅट 33% रिझर्वेशन त्याच सीटांचेर जावंक जाय। इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाढवून 800 सीट्स प्लस करतात। इतलेच जर महिलांचे रिझर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरच कित्याक 33% रिझर्वेशन दिना। सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आता सेन्सस जावंक ना आणि आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाउन्स करतल्यो। म्हणजे आयज गोंयान 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आणि तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचे पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले। सो कंप्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय तेका डॅमेजिंग आणि हानिकारक आसा।